झरेश्वर खडपाबांदान 13वो अखिल गोंय टेनिस क्रिकेट टुर्नामेंट जिखलो. त्याच क्लबान हो टुर्नामेंट घडोवन हाडिल्लो. तांणी ही घडोवन हाडिल्ल्या ती 13वी सर्त. फायनलीन झरेश्वरान पिरियोडच्या हंगामा क्लबाक फक्त 2 रनांनी मारले. संदेश ठाकूर सगळ्यात बरो बॉलर, सनंत बरो बॅट्समन, झरेश्वराचो बबलू मॅन ऑफ द सिरीज जाल्यार श्रीकांत नायक मॅन ऑफ द मॅच थारलो. Krishna is on strike. Right. Oh. Wow. It's a boundary. A nice shot from Krishna. Driven just for a single. Nice shot. Oh, six from the back. Second ball of the second over. Facing Krishna. Oh, the six. Finally. Oh, what outside. And Jareshwar has won this match and won the trophy. Saik, man of the match. By 2 runs. Without playing. So very good. Beginner. Bowler. एक field, एक turn. एक run. कागाळ केल्या बगर बीसीसीआयक राज्यांतल्या खेळा संघटनांच्या कामकाज वा वेव्हारांत मदीं पडपाक मेळना अशें बीसीसीआयचो आदलो अध्यक्ष शशांक मनोहर म्हणटा. बीसीसीआयचो तेंको गोंय क्रिकेट संघटनेक सदांच आसतलो एखाद्या व्यक्तीक म्हणून न्ही हें शशांकान प्रुडंटा कडेन उलयतना स्पश्ट केलें. हाचो अर्थ जीसीएचे नवे वेवस्थापकीय समितीक बीसीसीआयचो तेंको आसा. थियेच्या स्टेडियमा विशीं आपल्या कानार कांयच आयिल्लें ना, मात जीसीएन स्वता जागो घेवन स्टेडियम बांदचो अशें शशांकाचें मत. जीसीएचो आदलो अध्यक्ष आनी हळदणचो आदलो आमदार दयानंद नार्वेकाराक कमिटी वेल्यान देवंक 11 जाणांनी एकठांय येवन केल्ल्या बंडाचे बाबतींत बीसीसीआय मदीं पडपाक शकना अशें मत बीसीसीआयचो आदलो अध्यक्ष शशांक मनोहरान उक्तायला. जीसीएचें संविधान हांवें पळोवंक ना म्हूण जीसीसीआयचे घडणुकेचेर मत उक्तावप शक्य ना. संघटनेंतल्या 2 गटां भितर कोफुसांव जाला आसत आनी तशी कागाळ बीसीसीआय कडेन येत जाल्यारच बीसीसीआयच्यान कितेंय करपाक जाता. खंयच्याय एखाद्या व्यक्तीक म्हूण न्ही जीसीएक बीसीसीआय तेंको दितली. But today there is a sea change because the faces of the managing committee members are glittering, they are smiling, which I haven't found earlier. Now, as I said that I was aware there were certain disputes in the management. These people had contacted me, but as my nature is, I told them that it would not be proper on my part to interfere in the internal functioning of any association. If you have any problems, you will have to sort it out with your members, and you must garner the support of your members. Now, as far as the new body taking over, it's not difficult to run an association when you run it honestly and fairly. When you administer a body, you cannot always take pleasant decisions for everybody. You may annoy somebody, but you must bear that brunt when you are sitting in a chair, because you should always look for the best interest of the association and the best interest of the game. Personalities don't make any difference.
दयानंद नार्वेकारान GCAचो अध्यक्ष आसतना थिये एक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उबारपाचे केल्ले. मात वर्सां जाली ह्या स्टेडियमा खातीर अजूनय जागो GCAच्या पदरांत पडना. 5 years I am telling Goa Cricket Association that you should have your own stadium, but till date there is no development which has taken place. Every time I was told that yes, we are going to construct a stadium. Now during my regime, because I finally put my foot down and took a decision that those associations who don't have a stadium will not be allotted a game. That decision is implemented and Goa would be deprived of an international game if you don't have a stadium of your own. BCCIन स्टेडियम उबारपाक 50 कोटींची सबसिडी दिल्या. ते भायर आनीक 50 कोटी रुपया दिल्या. 25 कोटींच्या 2 इन्स्टॉलमेंटांनी GCAक सबसिडी मेळ्ळ्या. शशांक म्हणटा, थियेच्या स्टेडियमा विशीं आपणे कांयच आयकल्लें ना. BCCI कडच्यान 100 कोटी मेळोवन पासून GCAक सरकारा कडच्यान जमीन कित्याक जाय? विदर्भांत आपणे स्वता जागो घेवन थंय स्टेडियम बांदला. गोंय क्रिकेट संघटनेच्या इनामां वांटप सुवाळ्यांत शशांक मनोहर उलयतालो. कितलेशेच क्लब आनी GCAचे कायम वांगडी ह्या सुवाळ्याक आयिल्ले. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान ह्या खबराचेत्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.